प्रॉब्लम हिंगा जे आहा ते जेन्ना ह्यो बोटी दर्या देगेर चलता त्यो आवाज कोत्ता आनी त्या आवाजार जायते तुवें दर्याची वेळ लागून पयल्या सुकोन सुकोन वयता. ह्या दर्या देगेर एक लिपसाण करपाक म्हण कोणूच येयना. हे आमी नुस्तेकार एकठांय जावन लीप कोत्ता. जायते तुमी व्हिडियो काडले आसतले. बाब फ्रांसीस वाज प्रेसिडेंट उलोवन जायते फावटी लीप करून घेतले. ना आमकां कोणाचो आदार आहा ना कोणाचो आमचो धीर आहा हिंगासर. आनी हे हिंगासर ऑलमोस्ट 100 फॅमिलीज आहा त्यो नुस्त्याक लागून जियेता. नुस्तें थोडें कितें मेवता तें हाडून आमी बाजारान विकून सगळ्यांचो संवसार कोत्ता. रांपोणकार एकलोच जोडना. रांपोणकारा फाटल्यान जायते जाण कामदार आहा. एक 150-200 कामदार आहा. हाल्यां तर हो बीच माफ केलो आनी तर आमकां बंद केलो. जायते जाण जियेपाचें आहा तें बंद जाता. आनी हेजे फुडें केन्ना गोवोरमेंटान सपोर्ट आमकां केन्नाच करूं ना. सो मागता तुमचे थंय तुमी आमचो आवाज थिंगा पावोवचो. मागकार, घोटायकार, वड्याकार आनी रांपोणकार. आतां मेन इश्यू म्हणटा तो आमचो हो कारांजाले फिशरमॅनाचो डायरेक्टर ऑफ ट्युरिजम आनी डिपार्टमेंट आनी डायरेक्टर ऑफ फिशरीज हे दोनूय हाती आमकां त्रास करता. जेन्ना आमी रांपोण मारूंक वयता आमचे हे सगळे मेंबर नुस्तें मारूंक वयता सकाळच्या पारार सांजच्या पारार रात तो दीस ह्या आपणाचे पोट भरता. आनी हे नुस्तें मारून इल्ले मेळोन ते सगळे आपणाचे फॅमिली चलयता. आमी इतलेंच मागोंक सोदता ह्या डायरेक्टर ऑफ फिशरीज एंड ट्युरिजम एंड डिपार्टमेंटाक तुमी आमकां डिस्टर्ब करनाका. तुमच्यो कसल्योच एक्टिविटीज आमकां विचार नाका. तुमकां खबर आसतली हे डायरेक्टर ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंटान ही बीच डिक्लेअर करूंक जाय इज अ फिशींग बीच म्हणून. तुमकां तरेतरेची नुस्तें पडटा. तुमकां खबर आसतली टन्स ऑफ टन्स हिंगा फीश मेवता. आनी तुमी वॉटर स्पोर्ट हाडून आमकां डिस्टर्ब करता जाल्यार आमचे हे इतल्या लोकांचें पोट भरूंक जावचें ना. कशेंच जावचें ना. तर आमी मागता हे दोनूय डिपार्टमेंटाक तुमी अशें करनाका. आनी तुमी तर अशें तर करीत आमी हिंगा पोट भरूंक पावचें ना. दुसरें म्हणटा तें आतां हे बीचेर मारीन लायफ आहा. तुमी तर वॉटर स्पोर्ट तर हिंगा करतले आनी हिंगा काबार करून करतले जाल्यार हिंगा मारीन लायफ आहा. आतां आयबाव एंड ऑफ आयबाव रॉकी स्टोन्स आहा थिंगा पळय शिनाण्यो मासल मागीर आमच्या दर्याक खुबे मेवता. मागीर थिंगा कालवां मेवता ऑस्टर्स क्रॅब्स डिफरंट वेरायटीज ऑफ ते मारीन लायफ आहा हिंगा. अशें करता जाल्यार तुमी पॉल्युटेड करतले सी. आतां तुमी दोनपाल ते सायडीन पळय वॉटर स्पोर्ट करून तुमी सगळें काबार केलें. थिंगा नुस्तें मारपी आहले व्हडले नुस्तें मारपी आहले. थिंगा तुमी वॉटर स्पोर्ट करून काबार केलें आनी हिंगाय तुमी काबार करना. तो लोक कहो जियेतलो. एवरी डे ते डे टू डे एक्टिविटीज करता हिंगा. आनी अशें करीत जाल्यार आमी तांकां कसलीच एक्टिविटीज आमी करूंक दिवचे ना. आमी चॅनल ब्लॉक करून दाखयतले तुमकां कशें पळय ते. ट्युरिजम डायरेक्टराक सांगता आनी डायरेक्टर ऑफ फिशरीक सांगता आमी ब्लॉक करतले. तुमी कितेंय करा. आमच्या लोकांक नुस्तें मारता ताका कितें आहा. नुस्तें मारता ताका फकत दर्या जावं नुस्तें मारपाक. आमी वयर नुस्तें मारून आनी तुमी लोकांक नुस्तें मारता ताका नुस्तें मारूंक दिना. लोक कितें करतलो कहो जियेतलो कहो खातलो कहो पितलो कहो धंदो चलयतलो तो. थोड्या जाणां कडेन मानाय आहा कितें करतले. तर आमी रिक्वेस्ट करता तुमी व्हडलो स्टेप घेयना. जरी तो तुमी व्हडलो तो स्टेप जायत आमी सगळ्या लोकांक एकठांय करून आमी हेचेर विरोध करतले. आतां सद्याक आमचे थोडे ST भाव लागून येयलेले आहा पळय आयबान सोट्या. आमी सगळे डिपार्टमेंटाक लेटर मारलेलें आसा इच एंड एवरी. तशेंच काल आमी आमच्या एडवोकेटाकूय आपयलो आनी ताका CC करूंक लायल्या. फूल एकूच करतले फूल डिपार्टमेंटाक. आमकां आमी फिशरी डिपार्टमेंटाक लेटर मारलें